Psalm chapter 9 verse 18 की त्या गरजेवंताक तो ससनाक विसारना तुपल्या धाकटेचो बरवसो सदांकाल व्यक्त जावचो ना. John chapter 16 verse 13 सतत सोपवितत्मो आयलेल्या वेळा तुमकां तो संपूर्ण सताकोन पावयतलो. तो आपलेस्तकी कांयच उलोवचो ना. आपणे आयकल्लेंच तो उलयतलो. ह्या शिवाय फुड्यो गरज्यो आसात त्यो संगती तुमकां तो कळयतलो. Psalm chapter 46 verse 1 देव आमचो आसरो आनी आमचे बोळ कश्ट आकांताच्या वेळार आदार दिवंक सदांच तयार. Psalm chapter 69 verse 14 चिखलांतलो म्हाका निवार ना तर हांव तातूंत रमतलो. म्हज्या दुस्मनाच्या हातांतलो म्हाका वाटाय गूण उदकांतलो म्हाका निवार. Psalm chapter 69 verse 15 लारांनी म्हाका बुडोवंक दिनाका, गुंडायेन म्हाका गिळूंक दिनाका, पातळान मुजेर आपले तोंड दंपूंक दिनाका. Psalm chapter 69 verse 16 म्हाका जाप दी सरेस्परा, कित्याक उदार तुजी दया, तुज्या व्हड काकुलतीन मुजेर तुजी नदर घाल. James chapter 5 verse 13 तुमचे मध्ये कोणी अडचणीत आसा ताणे मागणे करीसे, कोणी कुशाल बरीत आसा ताणे कीर्तन गायजे. Acts of Apostles chapter 5 verse 3 कवळ पेत्रून ताका म्हणलें, आनानिया पळयत हे बरी टकोन तुका मेळिल्ल्या जाग्याच्या मोलांतलो एक वटो लिपोवन दवरीशे तुज्या काळजान सैतानाक प्रवेशूंक तुवें कित्याक सोडलोय? एवकरिस्ताची असर्या नियाळच्या वेळार उसारची जेजूची 10 उतरां. John chapter 6 verse 35 जेसून तांकां सांगलें, हांवसू तो जिविताचो उंडो. म्हजे सरशी येता तो केदींच भुकेवचो ना. म्हाका सत म्हणटा तो केदींच ताणेवचो ना. John chapter 11 verse 40 जेसू तिका म्हणालो, तूं सत मानशी जाल्यार देवाची महिमा देखतली म्हूण हांवें तुका सांगलां न्हय. John chapter 8 verse 12 जेसू परत्यान तांचे लेगीत उलोवन म्हणालो, हांव संवसाराचो उजवाड. म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान चलचो ना, पूण ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. John chapter 7 verse 37 परबेच्या निमाण्या आनी चड दाबाच्या दिसा जेजू उबे रावन व्हडल्या ताळ्यान म्हणालो, कोणी ताणेला जाल्यार तो म्हजे सरशी येवं आनी पियेवं. John chapter 14 verse 6 जेसून ताका जाप दिली, हांव सुवाड सत आनी जिवीत. म्हजे मारिफात गेल्ल्या शिवाय कोणायच्यानी बापा सरशी वचूंक जायना. John chapter 10 verse 11 हांव बोरो गवळी बकऱ्या पासत आपलो जीव दिता. Matthew chapter 14 verse 27 पूण तेच घडये जेजू तांचे लेगीत उलोवन म्हणालो, धैर्य घेया, हांवच तो, भिये नाकात. John chapter 12 verse 46 हांव ह्या संवसाराक एक उजवाड कसो आयला, देखून म्हाका सत म्हणटलो काळोखांत उरचो ना. John chapter 14 verse 27 समाधान तुमचे ते हांव दवन वेता, मुझे समाधान तुमकां दिता. संवसार असले समाधान दिवंक शकना. तुमी कंतकटची सोडा, तुमी भियोवचे नाका. John chapter 14 verse 1 तुमी कळवळचे न्हय, देवाचेर विश्वास दवरा आनी मुजेरय विश्वास दवरा.